John chapter 10 verse 10. चोर येता फकत सोरूंक जिविशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन वोमतो ज्या मापान ते मेळो म्हूण. John chapter 14 verse 6. दिसून ताका जाप दिली, हांव सुवाट, सत आनी जिवीत. मुजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी पापा सश्टी वसोंक जायना. John chapter 3 verse 16. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचो सुनास जायना जावच्याक बगार सास्तीक जिवीत मेळच्याक. John chapter 6 verse 35. दिसून तांकां सांगले, हांवच तो जिविताचो उंडो. मुजे सश्टी येता तो किदीच भुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो किदीच ताणेवचो ना. John chapter 8 verse 12. जेसू परत्यान तांचे लेगी उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Acts of Apostles chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां सडून दिवंक शकता तसले दुसरे नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्ले ना. John chapter 15 verse 5. वय हांव दाखवाल तुमी पांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता हांव जाचे थंय हांव रावता. तो येतेच फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या, तू दयाळ आनी बोगसूंक तयार. तुका उलो मारतेल्यांचेर अपरमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सरस्पोर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. सिराक chapter 2 verse 11. कित्याक सरस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां बोगशिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्याची दया करता, तसो सरस्पोर आपणा भियेतल्याची दया करता. सिराक chapter 2 verse 7. सरस्परा भियेतल्यानो ताच्या काकुळतीचेर बरवस दवरा. तुम्ही पडाना जावच्याक वांकडी वाट धरी नाकात.